येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. खोतीगांवच्या 8 पुलांची जाला होती काय? पोर्तुगेज काळात बांदिल्ले पूल जाल्यात कड्डम. केन्नाय जाव येतात गो. सरकाराची पुराय नाड नदर. कोरोनाच्या लाराक तोंड दिवपाक मास्क वापरप आनी वॅक्सिनेशन घेवप गरजेचें. सगळ्याच पिरायेच्या लोकांनी घेवचो 3रो डोस, सांगला भलायकी संचालनालयान. फक्त मेडलां मेळोवपाक न्हय, कूड बळिश्ट जावचे हे खातीर भुरग्यांक धाडात खेळा मळार. खेळा मंत्री गोविंद गावडेचो शारिरीक शिक्षकांक उलो. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोरोना अजून कुशीक सरूंक ना. ल्हारां येत आसात. तरीकय फुडाराक येतल्या कोरोना ल्हारांक तोंड दिवपाची तयारी म्हण मास्क वापरप आनी वॅक्सिनेशन घेवप खूब बऱ्याक पडटलें. तातूंत सगळ्याच पिराय गटांतल्या लोकांनी 3रो डोस घेवप भलायकेच्या नदरेन चड फायद्याचें थारतलें, भलायकी संचालनालयान सांगलां. कोविड-19च्या 3ऱ्या ल्हाराचे फाटभुंयेर भलायकी खात्यान केल्ल्या कामाचो नियाळ घेतलो. तशेंच फाटलो अणभव मतींत घेवन फुडाराक कसली पावलां मारची पडटली ताचेर संचालक आयरा आल्मेदा, दोतोर राजेंद्र बोरकार आनी हेरांनी मार्गदर्शन दिलें. भुरग्यांक शाळेंतल्यान 3रे वासीन दिवपाक सुरवात करतले अशेंय ताणें सांगलें. आसा थर्ड वेवाचें एंडींग अशें आमी सांगू शकनात सद्या. पूण फुडें आतां आमकां आमची तयारी आसूं जाय की आमी फुडें फुडलो आतां 4th वेव ऑर वॉट एवर येवं नाका. आमची तयारी आसूं जाय. आतां तयारी कशी आमचे इट इज एडवायजेबल टू वेअर अ मास्क इन अ क्राउडेड सिच्युएशन. हांव कितें म्हणटा की तुमी जर अशें गर्देन वतात जाल्यार एक मास्क घालपाक व्हडलेशें आतां कांय ना न्ही. आतां मास्क घालना जाल्यार तरी आपूण विसरून आयला अशें दिसता. घराचो 2 वर्सां आमी मास्क घालून सो एक मास्क आपल्या हातूंत दवरपाचें. समज जर क्रावड्सां वचपाक जाय जाल्यार तो मास्क घालपाचें हें एडवायजेबल कंपलसरी, बट इट इज एडवायजेबल. आनी दुसरें ही वॅक्सिनेशन्स जी आसा ती आमी सगळ्यांनी करून घेवंक जाय. इतलीं जाणां आमी वॅक्सिनेशन केलें. सायड इफेक्ट्स कांय ना, बट गूड इफेक्ट्स आर देर. गूड इफेक्ट्स आर आमकां 4th वेव जो हे आसा मातशें 3rd वेव जो आसा तो तितलो असो घातक असो पडूं ना ह्या वॅक्सिनेशना खातीर. सो एक वॅक्सीन घेवन जर बरी उरतात जाल्यार कित्याक घेवची न्ही. सो अशें म्हजो प्रश्न आसा. तशें कोणाकूय सायड इफेक्ट्स येवं ना, कांयच जावं ना, बरेंच जालें. सो परत हांव विनंती करता की ज्या लोकांक वॅक्सिनेशन घेतलें ना ती मातशी वॅक्सिनां शक्यतो बेगीन घेयात. कित्याक ती इम्युनिटी बिल्डअप जावपाक वेळ लागता. 8 आठवडे तरी लागतात. रोखडें वॅक्सीन केलें म्हणून इम्युनिटी बिल्डअप जायना. आनी इश्कोलो जशी सुरू जातली तशी डॉक्टर बोरकारांनी सांगलां की ह्या 12 ते 14 वर्सांची लोक जी आसा भुरगीं जी आसा तांकां आमी वॅक्सिनां करतली बेगीन. हेजी एक गजाल बरी जाली की वी डिडंट फेस द डिफिकल्टीज इन 3rd वेव. पूण तितूंतल्यान एक आमकां सायड इफेक्ट म्हाका तरी असो दिसता की पीपल हॅव बिकम कॉम्प्लेसंट नाव. I want to reiterate, परत हांव सांगूंक सोदता लोकांक, with 1 dose the protectivity is only 50%, with 2 doses it is around 70%. Only with 3 doses we will be protected 90% and above. आणि म्हणूनच Government of India has come with a precautionary dose by which all people who are healthcare workers, frontline workers and people initially with 60 plus and comorbidities were given the booster dose. एक स्टेप फुडें वचून मागीर गव्हर्मेंटान 60 प्लस विथ कोमॉर्बिडिटीज हें काडलें आनी एनीबडी विथ 60 प्लस ऑल्सो शूड हॅव प्रिकॉशनरी डोस अशें म्हणून तांकां एक फ्रिडम दिलें. बट वॉट हॅज हॅपन्ड इज बिकॉज देर आर नो टू मेनी केसीस, डेथ्स कांय आयकुपाक येना, कांय विशेष वायट कोविडा बद्दल आयकुपाक येना. सो देर हॅज बीन अ कॉम्प्लसन्सी, एवरीथींग इज फायन असो लोकांचो समज जाला. एंड देर फॉर द पेस ऑफ वॅक्सिनेशन गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. कर्नाटकांतल्या कॅसल रॉक सावन ते कुळे मेरेनचो डबल ट्रॅकिंग रद्द करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्यान सगळ्यांकच खोशी जाल्या. तरीकय वेगवेगळ्या गांवांतल्यान वचपी पोर्ट सिटींतल्यान जावपी डबल ट्रॅकिंग अजूनय रद्द करूंक ना देखून आपान निशेध उक्तायला. आम आदमी पक्षाची फुडारी एलेना साल्दानान पत्रकार परिशद घेतली. सुप्रीम कोर्टान कॅसल रॉक सावन ते कुळे मेरेनचो डबल ट्रॅकिंग प्रकल्प रद्द केल्लो आसलो तरी वेगवेगळ्या गांवाच्या माध्यमांतल्यान निश्चित केल्लो हो प्रकल्प अजूनय रद्द करूंक ना.
मात सध्याच्या मार्गासावन 14 मीटर अंतरार आशिल्ल्या गावांनी वचपी डबल ट्रॅकाची पळोवणी केल्या उपरांत साबार घरां, कंपाऊंड वॉल आणि हेरिटेज इमारती मोडच्यो पडटल्यो अशें दिसून आयलां. पळयात एलिना कितें म्हणपाक सोदता ती. On the house. See, what we did was we marked. See, we were told that from the center of the existing track, you need 14 meters for the second track. So we marked 14 meters. And when we marked the 14 meters, the mark landed inside the compound of most houses. Now, we marked at least about 10 houses, not one after the other, leaving a big gap between the houses. And most of these houses, you know, it is so sad, it's heartbreaking. Beautiful houses. Now let me tell you, along this route also, okay, right from the beginning, there are heritage houses. Some of these houses come under World Heritage. Now, houses under World Heritage are protected houses. There are houses that are hundreds of years old. Are we going to destroy? Obviously. You tell me, if the track is going to land inside the compound of the houses, will those houses be able to survive the onslaught of the vibrations? Definitely not. So, are we out to destroy Goa? Are we out to make the people of Goa homeless? I was in the Goa Rehabilitation Board. I know what the government gives to rehabilitate those who lose anything because of a state project. It's nothing. So what are we going? See, we elect a government to improve our standard of life, our standard of living. Not to go backwards, but to move forward. So I request the government of the day to cancel this project. Because basically, this project is meant for the transport of coal. Don't destroy Goa. Don't pollute Goa. Goa is too tiny to contain this kind of pollution. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. राज्य वेंचणूक आयोगान प्रभाग फेररचनेची अधिसुचोवणी काढल्या. प्रभागांची आरक्षणां चालीक लागल्यात. एकदा आरक्षण निश्चित जाल्या का पंचायत वेंचणुकांची तारीख जाहीर करतले. रिपोर्टा प्रमाण 11 ते 19 जून मजगती पंचायतीच्यो वेंचणुको जाव येतात. गोंयच्या 186 पंचायतींनी जूनाच्या दुसऱ्या सप्तकात मतदान जातले. पंचायत वेंचणुकेची तात्पुरती तारीख 4 जूनाक निश्चित केल्ली, पूण डिलिमिटेशनाचे चड तेंपान प्रक्रियेक लागून ही तारीख फुडें धुकल्ली. 11 जून 2017 दिसा मतदान जाल्ले आनी त्या उपरांत 14 जूनाक निकाल लागलो. पंचायतीचो 5 वर्सांचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपता. डिलिमिटेशनाचो म्हटल्यार सिमांकनाचो मसुदो आक्षेप आनी सुचोवण्यांक लागून 4 मार्च मेरेन सगळ्यांक उक्तो आसलो, पूण विधानसभा वेंचणुकेचे नियोजीत तारखे आदीं हरकती आनी सुचोवण्यो दिवपी निमणी तारीख करपा खातीर विरोधकांनी यत्न केल्लो. साबार राजकारणी आनी संबंदीत नागरिकांनी ह्या मसुद्यांतल्या चुकीचेर उजवाड घातलो. दक्षिणेंतल्यान एकूण 263 जाल्यार उत्तरेंतल्यान 650 हरकती आयल्यात. अनुसूचित जाती, जमाती आनी ओबीसींक ग्रामपंचायतींनी जाग्यांची राखीवताय निश्चित करपा खातीर SECन प्रक्रिया सुरू केल्या. एकदा सगळे सीमांकन आनी आरक्षण सरकारा म्हऱ्यांत सरलो आनी चर्चे खातीर पावले काय वेंचणूक आयोग अधिकृतपणान वेंचणुकांची तारखेची घोशणा करतलो. Process is over, but it has to be notified. After the delimitation is over, as I said several times, the next thing is the reservation of the wards, which we have already started. And who has to do it is the State Election Commission. They have started the work. I think they have applied the right criteria, and in consultation with us, we will be giving it finality. That's all. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बोरये बायतकोल हांगा सॉफ्ट ड्रिंक्साचे क्रेट घेवन वचपी ट्रकाक अकस्मात जालो. ट्रक ड्रायव्हराचो ताबो सुटिल्ल्यान ट्रक देगणात पडलो. जखमी जाल्ल्या ड्रायव्हराक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरता आसतना वाटेरच मरण आयलें. आज बायतेखोल फोण्या हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तो अशें एक गाडी म्हाका दिसता ती पेप्सी गाडी भरलेली आसा
ती फोंडेच्यान मडगांव वचपाक वताली. तो हांगा एक्सिडेंट जाला. आतां खबर ना की तो इंजर्ड जाला काय तो एक्सपायर जाला तोय खबर ना. ते गाडयेचो परिस्थिती पळयल्यार तो सारको उरचो ना अशें दिसता. लोक कांयच उलोवपाक तयार ना की कशें जालो तें कोणाक खबर ना. आनी हो टायम हो कडेन 3-3:30 जावपाक शकता. कित्याक हो तो टायम न्हिदेचो हो न्हिदेन तो हें जावपाक शकता. गाडी सकयल वचपाक शकता. हो टनाचेर गाडी भायर गेल्या आसतली आनी ती कंट्रोलान येयना वचून झाडां मुकली आनी तो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आमी सकयल पळोवपाक आयिल्ले हांगा गाडयेचो सारको चुरो जाल्लो आसा. म्हणजे तो वाचूंक शकना अशें आमकां दिसता. गोवा दिसपा खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. काणकोणच्या खोतीगांवात सरकारा कडल्यान पुरायेन आड नदर जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. खोतीगांव रस्त्या वयले 8 पूल मोडिल्ले अवस्थेत आसात. पोर्तुगेज काळांत बांदलेले हे पूल कितलेशेच पावस ताणें आंगार झेल्ले, पूण आतां मात ते केन्नाय कोसळूं येतात अशे अवस्थेत आसात. पळयात. काणकोण तालुक्यांतल्या अत्यंत मागास म्हणून वळख आशिल्ल्या खोतीगांव पंचायतींतल्या मुख्य रस्त्याचेर सुमार जवळ जवळ 8 जी पुलां आसा. ही पुलां कितल्याशाच वर्सां पयलींची आशिल्ल्यान ती आतां पूर्णपणे ठिसूळ जावन मोडून पडपाच्या धडेर पावल्यात. कांय पुलांच्यो तर संरक्षण भिंतीच खसून पडल्या. पुलाच्या भितर वचून ज्यो सळयो लांबता जर ताका हात लायलो जाल्यार त्यो सिमेंट खसोन सळयो सुद्दां निकळून सकयल पडटात. ह्या विशयाचेर जेन्ना जेन्ना खोतीगांवांतले लोक आवाज करतात त्या वेळार सरकारा कडच्यान एकूच प्रतिक्रिया मेळटा, तुमची कामां जालीं, टेंडर जाला, सगळें जालां, फक्त आतां रोखडें सुरू करतले. पूण प्रत्यक्षांत ह्या पुलांची केन्नाच कामां जायना. त्याच बरोबर मणे टू खोतीगांव पंचायत मेरेन आशिल्ल्या ह्याच मुख्य रस्त्याचेर हो जो कालवो आसा जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं हो कालवो कितलोसोच पयलींचो वर्सांचो मोडून पडिल्लो आसा. हो कालवो पायप ना हाका लादयो घालून चिऱ्याच्या फातरांनी बांदिल्लो तो कोमेजून आज पूर्णपणे बंदिस्त जाला. आणि त्याच बरोबर दोन्ही सायडीन आता रस्तो कोसळपाक लागला. जेन्ना लोकांनी बोवाळ मारले त्या वेळार ह्या डिपार्टमेंटान हांगासर 2 टिप्परी माती हाडून गेली. त्याच्या उपरांत परत बोवाळ मारले उपरांत हांगासर लोखणाच्यो सळयो बांदून दवरल्या. पूण प्रॅक्टिकली जर पळयलें हांगासर फक्त 2 पायप घातले आनी फक्त 50,000 खर्च केले जाल्यार हो रस्तो वेवस्थीत जावपाक शकता. पूण आयज ह्या रस्त्याची इतली गंभीर परिस्थिती, खंयची बस पडपाक शकता किंवा खंयचो ट्रक पडपाक शकता. गव्हर्मेंट जे आसा हांगासर एक्सिडेंट जातलो आनी कोण मरतलो म्हणून कोणाच्या मरणाची वाट पळयता काय कितें असो सध्या खोतीगांवांतल्या लोकांचो ह्या विशयाचेर प्रश्न आसा. खोतीगांव पंचायतीक सादारण 8 पूल येतात. खोतीगांव ह्या 8 पुलांचे सगळे हे पळय रिटर्निंग वॉल आसा पळय तुमी पळोवंक शकतात. हे पळय हे सगळे कोसळून पडल्या आनी पुलाची हे पोनांतल्यान तुमी सळयो पळोवपाक शकता पळय सगळी मोडपा पावल्या. हे पोर्तुगीज टायमाची हे पूल कांयच हे एक्शन ना हेजेर. आनीक गव्हर्मेंटा आतां विचारलें जाल्यार टेंडर काडले आहा म्हणटा कांयच हे कितलीं वर्सां जालीं टेंडरां काडलीत म्हणटाय पूण कांयच हें जायना, एक्शन घेयना हेजेर. आतां हे पुलाच्या वयल्यान लोक मरपाचें तेन्ना हें पळयता काय म्हणून वाट पळयता अशें दिसता म्हाका गव्हर्मेंट, पूण कांयच एक्शन घेयना हेजेर. हो मणे आहा म्हणटो तेंगेलो मणेकाराचो 12 जाण आलो हो खारीच. हो पोर्तुगीज टायमाचो. हो सादारण हे चिऱ्यांनी ते पयलीं बांदलो तो आनी तेका वयल्यान पातळ तेमी लादी घायल्ली. ती पुरा खोसलोन हो पुरा ब्लॉक जालो आहा. तेजेर कांयच हें ना. आनीक हळू हळू हो रस्तो बी सकयल गेल्लो आहा, कोसळोन गेल्लो आहा. तेन्ना आमी बोवाळ मारली. बोवाळ मारतरी हे गव्हर्मेंटान पळय ही 2 टिप्परी माती हाडून घातला बेश्टी नांवाक. आनी तेज नंतर परत हे पळय लोखणां ते सांगोणो असो लायलो आहा. हेजेर कोण कांयच एक्शन घेयना. गव्हर्मेंट रिप्लाय विचारलो ते टेंडर जाले आहा म्हणटा पूण कांयच हें ना. टेंडर जाल्यात म्हणटाय पूण हेजी परिस्थिती पळयली जाल्यार हो पुरो मोडोन पडलो आहा. हेजेर वचपाक हें ना. कुसक्या खोतीगांव भागान हो पूल जाल्लो आहा तो मेन हेजो. आतां हेजे वयल्यान बसी वयतात, चिऱ्यांच्यो गाडयो वयतात, लोडाच्यो कसल्यो कसल्यो गाडयो वयता जाल्यार तो आज पूल सामको मोडपा पावले कडेन आहा. तो बांदलो केन्ना कितलीं वर्सां पयलीं बांदलो तो खबर ना. कंप्लिटली तो ऑलरेडी हें जालो आहा, कितें स्क्रॅप जालो आहा सामको. आतां तो बेगीच्या बेगीन ह्या गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष दवरून हे कंप्लिटली नाजाल्यार पॅची मारपाचें अशें करूं नाका की कंप्लीट हो डेमोलिश करून तेका कंप्लीट नवो तयार करपा जाय. बाकी कडेन ते सगळ्या पॅच मारता तशें केल्यार प्रॉब्लेम ना तशें जावचें ना, तशें शक्य जावचें ना. तो कंप्लीट गेला तेजी पुरा बँड जावन तेका देंवला तो कंप्लीट मदीं. तसो पॅच मारलो म्हणून तो उरचो ना. हे म्हाका सुद्दां भिरांत दिसता काय आतां ओडपाक. हे रोड सगळे हे जावन गेला. हे सगळे रोड सगळे भायर सरला कंप्लीट गेलो तो कांय ना. पावसाळो सुरू जाल्लो आहा आनी ह्या आतां पावस फस्ट पावसाकूच हें चेकअप जातलें आनी बंद जाता रोड. त्या टायमाचेर ह्या गव्हर्मेंटान हेजेर
एक्शन घेवन फटाफट ह्या 8 दिसांक रेडी करून. पूण ह्या पावसाळ्यात कित्याक बंद जातले म्हणटा तूं? म्हळ्यार हे चेकअप जावन गेल्ले आहा की कितल्या टायमाचो तो कॅनल तो आज पर्यंत तो कॅनल दोळ्यान सगळ्या डिपार्टमेंटा दिसता, पंचायत दिसता, जावं खंयच्या MLA जावं सगळ्याक दिसता तो. म्हणटच तो आज पर्यंत कोणूच वचून तेजी करना. आवाज उठेल तेन्ना एक्शन गेलें मागीर माती हाडून दवरली सायडीनी. ती माती हाडून 6 म्हयने जाले आज त्या मातयेचो बी कांय उपयोग जावना. पूण हे प्रॉब्लेम सॉल्व कशें करप दिसता? म्हगे हिसपान पळय, हांव म्हणटा शेवटी पंच आसून सुद्दां खूब फावटी हें केलें डिपार्टमेंटा कडेन. हांव गेलो ना एक्चुअली सरपंचा सदां सांगतालो पंचायतीक बाय हें पयलीं आमचें करपा जाय तो ब्लॉक जातलो. तो करता टेंडर जाला करता टेंडर जाला इतलेंच म्हणटा. हांव म्हजें म्हणणें कितें डिपार्टमेंटान जावं पंचायत जावं MLA तें लागना म्हाका. म्हणजे डिपार्टमेंटान तरी दोळे उडे करून तेजेर पळोवन ह्या पावसाळ्याक आपणे सोय लोकांची करची म्हणटा. या म्हायती खातीर खोती गांवांतल्यान देविदास गांवकर. रेड्या पाड्याच्या झुजात झाडांचो काळ अशी म्हण आसा तशें पिलारच्या पायलटांचें जाला. सरपंचान खंय उदरगतीच्या नांवान पिलार जंक्शना वयले बोरीचे झाड मारले आनी बांदकाम केलें. त्या उपरांत सरपंच आनी आमदारां मदीं पेटले. पूण त्या बोवात पायलटाची हक्काची सुवात आनी सावळी मात गेली. एकल्याक लागून 10 जाणांचें पोट मारला पायलट सांगतात. सांत आंद्रेंतल्या पिलार जंक्शना कडेन कांय पायलट मोटरसायकली पार्क करून बोरीचे सावळेक बसताले. कांय दिसा आदीं थळाव्या सरपंचान थंयची बोर मारून उदरगतीचें काम केलें. देखून पायलटांचे तकले वयली सावळी गेली. आतां वतात रावचें पडटा. पावसांत थंय वाटच लागपाची कित्याक तर उदक वचपाक वाट ना. नेमकें कितें करून दवरला उदरगतीच्या नांवान आयकुया पायलटांच्या तोंडांतल्यान. आतां हांव आसा पिलार जंक्शनाचेर मेन जंक्शन पिलार आनी हिंगासोटी हांव एक रस्तो ओल्ड गोवा वयता, एक पेंजीम आनी दुसरो वास्को मारगांव म्हणल्यार आतां ती ओल्ड हायवे आनी मोस्ट बिजियस्ट प्लेस म्हणटा ती हें जंक्शन हिंगा सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युशन. हें आतां एमर्जन्सी पळय सरपंचानूच एक प्रेस इंटरव्यू दिल्ली आसा कित्याक ताका पावर आहा म्हणून एमर्जन्सी डिवेलपमेंट वर्क तेज्यान घेवंक जाता म्हूण. पूण हो एमर्जन्सी डिवेलपमेंट न्हू पूण पळोवपाक दिसता एमर्जन्सी डिस्ट्रक्शन आनी कॉमन लोकांक त्रास करपाचे. बऱ्याक करूंक ना हें आमी कितें आसलें हांगा बोर आसली बोरी आमी सावळी मेवताली आमी राव मेवताली ती बोरीक लागून गाडी भायल्यान वयताली. आतां आमची गाडी हांगार येता मोटरसायकल घेवन रस्त्यार रावचें पडटा. ते आमकां मातशें प्रोटेक्शन कशें मेळटालें जाल्यार तेणें ते एकट्याक मारून 10 जाणांचें पोट मारलां. हिंगा पळय तेणी उदकाचें पायप आहा हे जर उदक वचपाक वाट जालेली जाल्यार हिंगा पळय उदकाचें रोड क्रॉस करून पायप येयलेलें आसा तें फातर घालून पुरयलां. सो पावसाचें प्री मान्सून वर्क जाल्लो जाल्यार हें पयलें क्लीन करपाक जाय आसलें. पूण हें उदकान घोडे हें बंद केल्लें आसा आनी हेजेर हिंगा चान्सीस आहा चड उदीक भरपाचें कशें. आतां कोण जाणे आतां कितें जालां आनी कितें कोत्तलें म्हणून. सद्या फोन कसो चालवलो आनी ते बेलपुरीकार आहाय ते आपणाचें हें कोत्ताय सादयताय. आमी आहाय पूण सादयताय ते आमकां सांगप ना कांय करप ना पूण ते आपणाचें हें कोत्ताय. पूण हें केलां तें डिवेलपमेंट कशें दिसता तुका? हेका डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार बरें आहाय ताका कितें म्हणटले तर बरें टायल्स बा घालताय तांकां कितें म्हणटले ऑल हेका डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार तें तुमकां कळपाक जाय फोंडान घालपाक आमकां. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बातमी कोविड-19ची. फाटल्या 24 वरांत भारतात 2288 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्यार 10 जाणांक मरण आयलां. भारतात एक्टीव केसींचो आंकडो 19,637च्या सकयल देंवला जाल्यार गोंयांत लेगीत कोरोना केसी क्राय प्रमाणात वाडिल्ल्यो दिश्टी पडल्यो. 9 दिसांच्या अंतरा उपरांत भारतात कोविडाचे स्थितीत सुदारणा दिसून आयल्या. म्हयन्याचे सुरवाती सावन देशांत नव्या कोविड केसींनी मातशी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. 3000 आनी ताच्या वयर दिसपट्टे केसींचे वाडे उपरांत दिसपट्ट्या प्रकरणाचो आंकडो मंगळारा मातसो कमी दिसून आयलो. देशांत 2288 नवी कोरोना व्हायरस प्रकरणां नोंद जाल्यात अशें अधिकृत आंकडेवारी सांगता. मंगळारा एक्टीव केसींचो आंकडो 20,000च्या सकयल देंवला.
फाटल्या 24 वरांत भारतात 10 कोविड मरणांची नोंद जाल्या अशें सरकारी आंकडेवारी सांगता. फाटल्या 24 वरांत 2288 नवे दुयेंती, 24 वरांत 10 जाणांक मरण. दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटी रेट 0.47%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.79%. गोंयांत लेगीत आतां कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडलेलो पळोवपाक मेळटा. कुशीच्या राज्यांनी कोरोना केसी परत वाडत आसा, पूण अजून मेरेन गोंयांत नवे कोरोनाचे ल्हार दिसून येवंक ना. ही एक सुखदेणी गजाल. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. फक्त मेडलां मेळोवपाक न्हय, कूड बळिश्ट जावचे हे खातीर आपल्या भुरग्यांक खेळा मेळार धाडात. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन खेळा आनी शारिरीक शिक्षकांक सांगलें. विद्यार्थ्यां मदीं लिपिल्ली प्रतिभा युवा अवस्थेतच भायर काडपाक जाय अशें ताणें सांगलें. भारत हो 130 कोटी लोकसंख्या आशिल्लो देश, पूण संवसारीक खेळांनी चुकूनच कांय भांगऱ्या पदकां मेळटात. पीई शिक्षकांनी खर कश्ट घेवपाची गरज आसा. बरेच पालक आपल्या भुरग्यांक खेळाच्या क्षेत्रांत वचपाक इत्सूक आसनात, तांची आवड मतींत घेनात. जो मेरेन पीई शिक्षक भुरग्यांक मळार व्हरनात, सुर्याच्या उजवाडात ते खेळनात, तो मेरेन तांकां खेळ आकर्शीत करचे नात अशेंय गोविंद गावडेन सांगलें. एकमेव गोल आसा की गोंयांतल्या खेळ मळाचेर आज जी मरकळ जी आयिल्ली आसा, किंवा ज्या तरेन आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक ज्या तरेन आज उर्बा मेळपाक जाय, ज्या तरेन तांकां मोटिवेशन मेळपाक जाय, ज्या तरेन तांच्या फाटीचेर आज शाबासकेची थाप दिवपाक जाय, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आनी गोंयचो स्पोर्ट्सा भितर व्हिजन डॉक्युमेंट कसो आसचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज तांकां सगळ्योच काही गोश्टी एक्सप्लेन आमी केल्ल्यो आसा. म्हज्या माहिती प्रमाणे ज्या वेळार हांव इंटरेक्शन तांचे कडेन करतालो त्या वेळाचेर आमी 5वी, 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी पर्यंत किंवा 12वी पर्यंत भुरग्यांक आमी मोल्ड करपाचे बीपीएड टिचर्स प्रयत्न करतात. पूण आमकां खरें जर टॅलंट जर टॅपअप जर करपाक जर जाय जाल्यार आमकां शाळेन पावपाची आज गरज आसा. 2री, 3री, 4थी ह्या वर्गा कडेन लक्ष दिवप हें तितलेंच गरज आसा. I have shouldered the responsibility on all the BPED teachers. तुम्ही तुमच्या सराउंडिंग भितर जितल्यो प्रायमरी स्कूल्स जी आसात त्या प्रायमरी स्कूल्साचे टिचर्स जे आसात ती भुरगीं मैदानाचेर खेळटात त्या भुरग्यां कडेन लक्ष दियात, तांकां मुखार वचपा खातीर आनी तांकां स्पोर्ट्सा विशयी इंट्रस्ट क्रिएट करात. कारण बरेचशा विद्यार्थ्यां भितर, बरेचशा भुरग्यां भितर स्पोर्ट्स जो टॅलंट जो आसा तो इनबॉर्न आसता, पूण तेजे वेळाचेर ताका मोल्ड जावपाक जाय, तेजो मायंडसेट जो मोल्ड जावपाक जाय तोच जाय. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. पूर्वे कडेन आसनी चक्रीवादळ तयार जाल्ल्यान राज्यांत 10, 11, 12 आनी 13 वेर बारीक पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्या दिसांनी चडावत तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणा पळोवपाक मेळटा. 10 आनी 11 मेक 30 ते 40 किलोमिटराच्या नेटान वारे घोळपाची शक्यताय आसा. येता त्या कांय दिसांनी राज्यांत कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण 14 मेक राज्यांत हवामान सुकें उरूं येता. त्या उपरांत तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसान वाड जावपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 10 आनी 13 वेर कांय सुवातांनी गडगडा सयत पावस, 10 आनी 11 वेर वेगान वारो गळटलो. फुडल्या 3 दिसां तापमानात 2 डिग्री मेरेन उणाव अपेक्षीत. फुडल्या 2 दिसांत 2 डिग्रीन वाड जावं येता. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 आनी 28 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या कांय दिसांनी हलकोसो पावस पडपाची शक्यताय. 14 वेर परत एकदा सुक्या हवामानाची शक्यताय. नुस्तेमारी करप्या खातीर शिटकावणी ना. ये साइक्लोन से गोवा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट सीवियर वेदर फीचर कुछ भी नहीं है. बस यही बताया गया था हमने 8 मई को कि विंड डायरेक्शन जो है गोवा के ऊपर उसमें वेस्टर्ली कंपोनेंट्स ज़्यादा आने वाले हैं और उसके साथ ज़्यादा मॉइस्चर आएगा और क्लाउड फॉर्मेशन, स्काई जो है क्लाउडी रहने के चांसेस हैं ये 4 से 5 दिनों में. और उसके साथ लाइट रेनफॉल भी पॉसिबल है नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर. और उसमें ही कल यानी कि 11 मई को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेनफॉल का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. आज और बाकी के दिनों में अप टू 13 मई 1 या 2 जगह पे रेनफॉल के चांसेस है. तो कल 11 मई को दैट कुड बी 3 to 4 प्लेसेस ओवर बोथ द डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट. Other than that, there are no severe weather warnings or anything for Goa.
ये जो साइक्लोन है उसका मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण जो विंड है जो नॉर्मली अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स पर आवर्स का था, जो अभी अराउंड 20 to 25 के आसपास है, बट दैट इज़ नॉट एनी डैमेजिंग और सिवियर वेदर कंडीशन. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.